तिसवाडी तालुक्याच्या तिसऱ्या राऊंडात आणि 2 पंचायतीचो रिजल्ट घेवन तुमचे मुखार आयला। पहिली पंचायत चोडण माडेल पंचायत, हांगसर 9 वार्डाची पंचायत, ताचो रिजल्ट वार्ड नंबर 1 पंढरी वेर्णेकर, वार्ड नंबर 2 रमाकांत पिरवळकर, वार्ड नंबर 3 संजय कलंगुटकर, वार्ड नंबर 4 परपेशवा कुलासो, वार्ड नंबर 5 सिल्वानो परेरा, वार्ड नंबर 6 पांडुरंग वांयगणकर, वार्ड नंबर 7 पूजा चोडणकर, वार्ड नंबर 8 रवींद्र किंद्रेकर, वार्ड नंबर 9 जयंती नाईक। असो रिजल्ट हा 9 वार्डाचो। आता दुसरी पंचायतीचो रिजल्ट येयला। ही जी चोडण मांडेल जी पंचायत आहा ती तिसवाडीन पडटा तालुक्याचे, जितल्यान पण कॉन्स्टिट्युएन्सी तिजी मयां जाता ती एरिया, तिसवाडीन ती आशिल्ल्या कारणान तिजी कावंटींग हांगासर जाता। दुसरी कुर्का बांबोलीम पंचायतीचो रिजल्ट येयला। कुर्का बांबोलीम पंचायतीन वार्ड नंबर 1 विनेश आडपयकर जिखून येयला। वार्ड नंबर 2 ड्रॉ जाला, हो पयलो ड्रॉ आयच्या दिसांतून मेळटा। वार्ड नंबर 2 ड्रॉ जो जाला तातूंत आनंद वेर्लेकर आणि मारिया डिकुना हांचे मदीं ड्रॉ जाला। ह्याचो फायनल रिजल्ट काडलेलो ना, तांकां मागीर टॉस करून करतले वा लॉट्स काडून करतले हें अजून ठरलेलें ना, कारण अजून सर्टिफिकेटची वाटप चालू आहा, ते चिमेल पंचायतीचें चालू आहा। ते जाले उपरांत जेन्ना हे कुर्का बांबोलीम पंचायतीचे सर्टिफिकेट वाटप जातले तेन्ना हेजेर ड्रॉ कितें करपाचो, ड्रॉ जाला तेजेर रिजल्ट कितें काडपाचो जातलें। वार्ड नंबर 3 हांगसर किशोर कुट्टीकर म्हणून निवडून येयला। वार्ड नंबर 4 सुषमा शिरोडकर, वार्ड नंबर 5 महानंद कुंडयकर, वार्ड नंबर 6 माया शिरगावे, वार्ड नंबर 7 लीना नायक, वार्ड नंबर 8 डायना कोरगांवकर, वार्ड नंबर 9 सूर्यकांत आंध्रात, वार्ड नंबर 10 साधना गोन्साल्वीस आणि वार्ड नंबर 11 दिपाली काणकोणकर। व ह्या 2 पंचायतींचो चोडण माडेल आणि कुर्का बांबोलीम ह्या 2 पंचायतींचो रिजल्ट तुमच्या